6 डिसेंबर मेरेन लुकसाण भरपाईचो उरिल्लो निधी दिवंक ना जाल्यार अनिश्चित काळा खातीर संप जावपाची शिटकावणी संजीवनी ऊस शेतकारांनी दिल्या। तांच्यांनी प्रशासक कार्यालया मुखार निषेध केलो, पूण प्रशासक हजर नाशिल्ल्यान शेतकारांनी 6 डिसेंबर सावन आंदोलन करपाची शिटकावणी दिल्या। संजीवनी साखर कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांनी परतून एकदा मुजत दिवन मागण्यो पुराय करपाची शिटकावणी दिल्या। विविध मागण्या वांगडा साखर कारखानो सुरू करपाचे स्पष्ट धोरण सरकारान जाहीर केलें ना जाल्यार 6 डिसेंबराक कारखान्याचे गेटी मुखार आंदोलन करपाची शिटकावणी ऊस उत्पादकांनी दिल्या। संजीवनी साखर कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांनी कांय दिसा पयलीं प्रशासकाक निवेदन दिवन 22 नोव्हेंबर मेरेनची मुजत दिल्ली। ते प्रमाण बिरेस्तारा ऊस उत्पादक कारखान्याचे गेटी मुखार जमले, पूण प्रशासक कार्यालयात हाजीर नासलो। आंदोलनाच्या रुपेशाक आमकां जो पर्यंत लेखी मेळना तो मेरेन आमी हांगसरले हलपाचे ना, बरोबर काय ना? बरोबर। किती रिटर्न आमकां जी मागणी आमी जे दिल्ले आहा तांकां आमचो पेमेंट जो उरला 20% 80% कोणा मेळना तो दुसरे डायबिटेड म्हणजे भाजी बिजी लायला त्या क्रॉपाक तांकां सगळ्यांक पयशे क्लियर जावपा जाय आमचे हेज्या 6 तारखे पयलीं, नाल्यार तेंच्यानी आमकां केन्ना दितले ते आमकां लेखी मेळूंक जाय। एक टायम लिमीट जावन गेलो ऑलरेडी। बँको लोकांनी आयज आमचे शेतकरी एकट्याक धरून येयल्लो आसा, बँके हांगा येयल्लो एका स्ट्रायकाक ताका धरून येयला पुलिसांनी। म्हाकाय फाल्यां आपयला, हांव सांगता मेळून आसून तो शेतकरी तसो रीण पडलेले, बाकीचे खुबशे रीण पडलेले नांव येता हेजेर जावंक जायना म्हणजे आमचे शेतकरी पयशे बेगीन आज तो ना आमी ताका रिक्वेस्ट केल्यार तो येवपाक तयार ना आनी तो आमकां उलटें सांगता आमी तर तें कितें जालें जाय तुमकां बेश्टें गोवोरमेंटाक फोटोवप चालू आसा म्हणून। आमकां तेजे कडच्यान कितें तरी कळपा आनी दुसरें म्हणल्यार पेमेंट आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सांगता 2 वीक जाले पेमेंट घालून तुमकां 20% पेमेंट आमकां रिलीज जाला तो आजून आमच्या खात्यान पेमेंटूय घालना। आमी जाणून जावन शेतकारांक एक मेसेज दिवपा खातीर येयल्ले आनी आतां तो येवपाक तयार ना। आमी आतां तेजे ऑफिसा मुखार बसले कित्याक आमी आजून तेजी 5 म्हळ्यार वाट पळोवपा आमची तयारी आहा तो येता काय ना। आमकां कितें तेजे कडच्यान उत्तर जाय। तो मेसेज घेयना, तो फोनूय रिसीव करना। ना आमी धरण्यान दवरून आमचे पोट्यार वरतले कित्याक आमकां तेजे कडच्यान रिस्पॉन्स मेळना जाल्यार आमी हांगा बसपाचें आतां आमी ठरयतले कितें फुडली दीस कितें तें आमकां जाय उत्तर। कित्याक एक सायडीन सांगता आमचो ऊस ना म्हूण तो सांगता तुमचो ऊस ना आनी आमी ऊस लाय म्हणपाक तो तयार ना। बरोबर, तो ऊस लाय म्हण तेणें आमकां सांगपाक जाय न्हू। ऊस लाय म्हणना जाल्यार आमी ऊस लावप कसो, तो व्हरता कोण? हेजेर कांय उलयना तो दाखोवन सगळ्या भोंवलो तुमचो ऊस आहा तो निग्लेक्टेड आसा। आमच्या ऊसा बाबतींत सरकारान अशें आदेश दिले की ऊस तुमचो परस्पर तुमी कोणाक दिया, गोड करा गोरवांक घाला कितें करा। अशी परिस्थिती आमकां तो सांगता एक्चुअल तुमगे इल्डाचेर पयशे मेळटले। आमकां सरकारान एक पाट काडले इल्डाचेर 200 रुपया कमी करून पयशे मेळटा आमकां। आमचे इल्डे म्हणटो फर्स्ट इयर आसतलो 19-20 त्या तेजे इल्डाचेर आमकां कंटिन्यू 5 वर्सां पयशे दिवपाचें सीएमान आश्वासन दिलां। अशें आसतना हो आमकां फटींगपण करता, ताका लागून आतां आमी एकठांय जमले। साखर कारखानो बंद केलो खरो, पूण एकूय शेतकाराक विश्वासात घेवंक ना। ते भायर आतां ही जमीन आयात करून रवी नायक पे पार्किंगा खातीर डील करपाक सोदता असो आरोपय शेतकारांनी केला। आयकात। स्वता मुख्यमंत्री हांगा सांगलें, गोविंद गावडे सहकार मंत्री आसलो आनी एक्सेप्ट केलें। एकतरीत आमी अशी एवरेज दिता, कांय क्षणाक फॅक्टरी ही बंद आमी उडोवना, शेतकारांक उडोवना। तितूर भितर आमी बँकेक येवन वचा, आज बँकेची नोटिसां आमकां येता, कोर्टान आपयता पयशे रिकवर कर, आमी खंयच्यान करतले। एकमेव आमगेलो जो कारखानो आसा तो एकनीच चलतलो, इथोलीन प्लांट करता जाल्यार काल तेगे नोटिफिकेशन जर पळयत न्हू जाल्यार कारखानो डेमोलीश जाला। आनी तितून भितर कारखानो डेमोलीश करतना तेच्यांनी एकच शेतकाराक एक हो आमगेलो कोण शेअर होल्डर जावं फार्मराक कोणा विश्वासाक घेना 2 लाख 4 लाख 6 लाख जमीन हयात जाता आनी पे पार्किंगा तेणें सद्या 2 लाख जमीन रवी नायक डील करता खंय। पूण इतलेंच वायट दिसता शेतकारांनी शेतकारां विश्वासाक ताणें कितें करचें आनी सूक्ष्म 5 वर्सांचो बेनिफीट आमकां कितें म्हणटा ते इमेज दिवपा आशे जगोवपाचे ना। दिता जाल्यार दिता, ना जाल्यार ना, ना जाल्यार फुडले कार्यावळ आमी सुरवात करपाक आमचे ठामपणे आसा। आमी ऊस रोयतले हें निश्चितपणे आमकां ठरलें आसा असो शेतकार म्हाका उलयता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक।